नमस्कार. पाली 70 हांगासर वॉटरफॉलाचेर ट्रेकिंग करपाक जवळ 90 भुरग्यांची बॅच, 8वी आणि 9वी स्टँडर्डचे भुरगे जवळ 90 भुरग्यांची बॅच आयज ट्रेकिंगाक गेल्ली. सकाळी फुडें ते आपले पणजेच्यान पाली हांगासर वॉटरफॉला पावले. तेंच्यांनी ट्रेकिंग स्टार्टय केली आणि ट्रेकिंगाचेर जेन्ना स्टार्ट करून जेन्ना ते वॉटरफॉलाचेर वयर पावले तेन्ना 14 वर्साचो एक भुरगो त्याचो दावो पांय जो आसा तो ट्विस्ट जालो आणि त्याच्यान चलपाक जायना जालें. जेन्ना तेंच्या गायडांनी वाळपय जेन्ना हेल्पाक लागून तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केले तेन्ना इमिडिएटली फायर ब्रिगेड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मागीर पाली गांवचे लोकल जे आसा आणि एम्ब्युलन्स 108 आसा ती स्पॉटार पावली. सगळ्यांनी मेळून 108ाचो जो स्ट्रेचर आसा तो पाली वॉटरफॉलाचेर कॅरी केलो आणि फायर ब्रिगेड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड अलॉंग विथ पाली विलेजर्स जे आसा तेंच्यांनी तिगांनी सगळ्या गांवच्या सगळ्या लोकांनी मेळून त्या भुरग्याक सेफली 108 हाडून पावयलो आणि तो सध्या आतां वाळपय हॉस्पिटलान ताका रेफर केला आणि थंय तेजी ट्रिटमेंट चालू आसा. 70च्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.